सांताक्रुजातल्या वॉर्ड नंबर 9 सिंबॉलाचो घोळ जाला। हो घोळ करपी रिकरिंग ऑफिसराची सरकारान चौकशी करची आनी ताका सस्पेंड करचो आनी पयली जे सिंबॉल दिला तेच कायम दवरचे, नाजाल्यार वेंचणूक फुडें धुकलची अशें ह्या वॉर्डात उबो राविल्ल्या एका उमेदवारान मागला। सांताक्रुज पंचायतीतल्या वॉर्ड नंबर 9 30 मायाक नरेश साळगांवकाराक ताचो सिंबॉल बॉल म्हूण रिकरिंग ऑफिसरान सांगिल्ले। 30 आनी 31 मे ह्या 2 दिसांत ताणें बॉल हे सिंबॉल घेवन प्रचार केलो। 1 जूनाक रिकरिंग ऑफिसरान ताका फोन करून तुका चुकीचे सिंबॉल दिला, तुझे सिंबॉल डॉल म्हूण सांगले खंय। म्हजो डिमांड एक तर म्हाका बॉल परत म्हजो सिंबॉल दिवचो, नाजाल्यार इलेक्शन जावचें न्हू। लेटर केला हांवें बाकीच्या 5 जाणांक, म्हणजे टोटल 6 कॅन्डिडेट्स, तितूंतले एकट्याचो सिंबॉल सारको आसलो। बाकीचे 5 जाण आसा पळय तितूंतले 4 जाणांनी एक्सेप्ट केला। हांव 5वो, 4 जाणांनी एक्सेप्ट केला, हांवें एक्सेप्ट करूंक ना। नरेशाक जे सिंबॉल पयलीं मेळ्ळा तेच सिंबॉल कायम उरचे, नाजाल्यार इलेक्शन फुडें धुकलचे अशी मागणी एक्टिविस्ट अनंत तुनासकारान केली। जर तेका हो बॉल सिंबॉल ते दिता जाल्यार ते कंटिन्यू जावचे, ना जाल्यार ते इलेक्शन पोस्टपोन जावचें, हो आमचो डिमांड ठाम आसा। तेका लागून आमी कोर्टाची पायरी चडपाक रेडी आसा। प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे। अंत्रुज म्हालांतल्या बांदोडा पंचायतीत सागळ मुळवी हो लोकांची सेवा करपाक इच्छुक आशिल्लो उमेदवार उबो रावला। आपल्या आदल्या कामाच्या अणभवाचो उपेग जिखून आयल्या उपरांत लोकांचे सेवे खातीर करतलो म्हूण तो उलयलो। हांगा आमचे 2-3 क्लब आसले, पयलीं बरें चलताले, सामान बिमान मेळटालें तांकां सगळें, पूण हालींच्या तेंपाक तर तांकां ते सामानूय मेळना, कांय ना, तेंचे प्रोग्राम जायना, क्लब सगळे बंद पडलेले आसा। कितें भुरग्यांक खेळपाक हांगासर जागो ना, खेळपाचें सामानूय ना, सामान आसल्यार तरी खंय तरी वचून तरी खेळपाक मेळटालें, पूण ती हांवें प्रत्यक्षान हें केलां की सामान मेळोवन दितलो सगळ्या भुरग्यांक, क्लब परत ते हें करपाचें, जे बंद पडल्या पयलीं ते चालू करपाचें आनी तांकां सगळ्यांक सामान हाडून दिवपाचें। तशेंच हांगासर आमी वार्शीक पळयता की मॉन्सुना पयलीं जी कामां जावपाक जायी ती अजिबात जायना। गटारां तर ती ज्या टायमार जावंक जाय, एप्रील मे म्हयन्यान सगळीं गटारां उस्पोन जावंक जाय, पूण ती केन्ना जायना। आनी तें सगळें खरें काम पंचायतीचेंच, तें आनी कोणें दुसरें करपाचें ना, पंचायतीनूच तें काम करपाक जाय। झाडां झुडपां ही जाल्लीं आसता ती मारपाक जाय। सरकारी जे मनीस आसतले तांकां आमी पंचायतीन हाडून किंवा वार्डान हाडून तेंचे कडेन लोकांचें इंटरकनेक्शन करपाक अश्यो कार्यशाळा घेवपाच्यो तितल्या। प्लस आमचे भुरगे जी हुशार भुरगीं शिकता हांगासर, आमच्या वार्डान आतां कितलेशेच भुरगे बरे पर्सेंटेज घेवन पास जाता SSC, हायर सेकंडरी, ग्रॅज्युएशनाक। कलाकार आसा आमचे, तर तेंचे खंयसरूच केन्ना कोण नोंद घेयना, तेंचो सत्कार जायना किंवा तांकां म्हायती मेळना की फुडें तेंच्यांनी कितें करचें। हे सगळीं ही जी कामां आसा जी प्रत्यक्षान पंचाचे अंडर आसता, म्हणजे पंचाक खबर आसता प्रत्येक घरान कितें प्रॉब्लम आसता। आनी ही जाणविकाय जेन्ना आमी जाणून घेतली आनी ती आमच्या वरिश्ठां पर्यंत, म्हणजे आमचो आमदार आसा, खासदार आसा, हेंचे पर्यंत पावोवन आमी ती कामां करून घेतले। आनी हांव पत्रकारितेनूय 7-8 वर्सां आसलो, पयलीं राजकारणानूय आसलो, तेजो भरपूर अनुभव आसा म्हाका, म्हणून म्हाका सगळ्या लोकांनी चड हें करून सपोर्ट दिवन फुडें काडलेलो आसा। आनी ह्या हितून हांव निवडून येतलो अशी लोकांची इच्छा आसा, हांव येवपाक जाय म्हणून। हे बुलेटीन हांगाच सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटात। नमस्कार।